नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। शिरसय हिट अँड रन केस प्रकरणात कोलवाळ पोलिसांनी झारखंडचो कार चालक अभिषेक वर्मा या पर्यटकाक केली अटक, गाडी जप्त। उसगांव अपघातांत जखमी जाल्ल्या 6 म्हयन्याच्या चली भुरग्याक उपचारा वेळार मरण। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चलोवप्या आड गुन्यांव दाखल। गोंयांत वाडले रस्ते अपघातांचे प्रमाण। फाटल्या सप्तकांत जाल्ल्या रस्ते अपघातांत 4 जाणांक मरण। अंसुली 70 जाल्लो स्फोट। जिलेटिनाचो मुळाव्या तपासांत यंत्रणाचो निष्कर्श। 35 ते 50 किलो जॅलेटिन साठ्याचो अदमास। रुद्रेश्वर देवस्थानाचेर फकत भंडारी समाजाचोच हक्क, हेर समाजांक मानपान आसा, मात देवूळ फकत भंडारी समाजाचेच। भंडारी समाजाच्या बसकेन थाराव। कळंगुटे पुलिसांक मारबडय आनी तांच्या इश्टांक धमकावपाच्या प्रकरणावेल्यान दोगांक अटक, दोग फरार। फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारांत। गोंयांत आयिल्ल्या एका पर्यटकान रस्त्याचेर चलून वचपी एकल्याचो जीव घेतलो। शिरसय एकल्याक फाटल्यांतल्यान गाडी मारून पळ काडिल्ल्या या पर्यटकाक कोलवाळ पुलिशेन अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। अभिषेक वर्मा हो झारखंडाचो पर्यटक गोंय भोंवडेर आयिल्लो। बुधवारा दनपारां 2:30 ते 3च्या सुमाराक थियेच्यान अस्नोडेच्या दिकेन वतना ताणें शिरसय रस्त्यावयल्यान चलून वचपी राजेंद्र चव्हाण हाका फाटल्यांतल्यान गाडी मारून पळ काडिल्लो। आपूण गाडी मोकली तो मनीस जितो आसा काय ना ते लेगीत पळोवपाक अभिषेक उबो रावलो ना। अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या राजेंद्राक जाग्यारूच मरण आयिल्लें। घडणूक थळावयल्यान फुजो काडिल्ल्या अभिषेकान रेंट कॅबाच्या धनियाक ताची गाडी परती दिली। ह्या वेळार गाडी आपणे मोकिल्ल्याचे ताणें गाडयेच्या धन्याक सांगलें। ती दुरुस्त करपा खातीर जे कितें पयशे लागतात ते दिता म्हणून सांगलें। पूण गाडी कोणाक मोकली तें मात ताणें सांगलें ना। गाडी आपल्या कडेन आदळ्याचेंच ताणें सांगिल्लें। उपरांत ताणें दुसरी गाडी घेतली आनी थंयच्यान तो गेलो। निमाणे कोलवाळ पुलिसांनी ताचो सोद घेवन ताका अटक केलो आनी ताची गाडी जप्त केली। काल टीव्ही सिरसय हांगासर हिट अँड रन केस जाल्या संदर्भात आज नवी अपडेट म्हणजे टीव्ही सिरसय हांगासर जे टीव्ही सिरसय पंचायत आसा ह्या वाठारांतल्यान रस्त्या कुशीकच्यान चलत असलेलो राजेंद्र चव्हाण हेचेर काल बलेनो कार जी रेंट कॅब आशिल्ली तेचो खंय तरी रॅश आनी नेग्लिजन्स ड्रायव्हिंग ही ज्या गाडयेची जी हाय स्पीड आशिल्ली ती खंय तरी फाटल्यांतल्यान राजेंद्र चव्हाणाचेर बसली। ह्या एक्सिडंटान खंय तरी जो विक्टीम आसा राजेंद्र चव्हाण हाचो जो गाडयेचो धक्क्यान उसळून थेट लेफ्ट सायडीन पडलो आनी त्या कारणान तो अनकॉन्शियस जालो। कोलवाळचे जे पुलीस आसात घटनास्थळी पावन तेंच्यांनी पंचनामा केलो। राजेंद्र चव्हाणाक खंय तरी 108 आपोवन जे आमचे म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा आजिलो थंयसर हाडले आनी जेन्ना तेजी जी डायग्नोज केलें तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें। ड्रायव्हर आसा तेणी खंय तरी ही जी गाडी खंय तरी मडगांव ह्या सायडीच्यान घेतलेली तेणी थेट ती गाडी त्या मालका कडेन व्हरून दाखयली आनी सांगलें की गाडयेचो खंय तरी धक्को बसलो, हेची किंमत कितें आसतली। तेन्ना तेणी सांगलें की 10,000 दिवचे ऐवजी तेणी 40,000 त्या मालकाक दिली आनी दुसऱ्या कोणा कडल्यान दुसऱ्या रेंट कार जी असोसिएशन तेंच्या कडल्यान दुसरी रेंट कार घेतली आनी तो थंयच्यान गेलो। दोन्ही गाडयो आसात ज्यो तेणी वापरलेल्यो ज्यो अटॅच केल्ल्यो आसा तेचेर खंय तरी 304 IPC अंतर्गत जे सेक्शन लायिल्ल्यो आसा त्याच काही बऱ्योचश्यो बाकीच्यो सेक्शनूय लायिल्ल्यो आसा। आता सध्या कोलवाळे पुलिसीन आपल्या ताब्यात घेतलेलो आसा। ह्या सगळी जी फुडली तपास जी आसा ती सुरू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोतीकर। उसगांव अपघातांत जखमी जाल्ल्या 6 म्हयन्याच्या चली भुरग्याक उपचारा वेळार मरण आयलें। बांबोळीच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आशिल्ले। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चलोवप्या आड पुलिशेन गुन्यांव दाखल केला। नमस्कार, सध्या मी आता फोंड्या पोलीस स्टेशनाकडे काल जो अपघात घडलो त्याचे अपडेट्स घेऊन आयला।
काल सांजेच्या 5:15 एक प्रवासी बस आणि वॅगन कार हांच्या मदीं उसगांव नेसले रस्ते कडेन अपघात जाल्लो। ह्या अपघातात प्रवासी बसींतले कांय जाण तशेंच त्या वॅगनार कारींतले जवळ 6 जाण आनी एक 6 म्हयन्याचे भुरगें गंभीर जखमी जाल्ले। तांकां उपचाराक पयलीं पिळये धारगोंदोड्या भलायकी केंद्रांत व्हेले, थंयच्यान तांकां बांबोळे पावयले आनी दुर्दैवान ते 6 म्हयन्याचे भुरगें राती ह्या संवसाराक अंतरलें। ह्या एक्सिडेंटान त्या वॅगनार कारींतले शंकर चौगुले पिराय 48, अमृता चौगुले पिराय 24, पूजा चौगुले पिराय 46, पल्लवी आसगांवकर पिराय 8 वर्सां आनी रेणुका आसगांवकर पिराय 29 वर्सां त्यांच्या सयत माणकुले भुरगें आशिल्लें 6 म्हयन्याचें। ही सगळीं जाणां वास्को दाबोळी हांगा रावपी आनी बेळगांव वाठारांत खंय तरी देवदर्शनाक गेल्लीं। दुर्दैवान येतना वळताचेर कार चालकाक जॅम येयल्या असो दुबाव पुलिसांक आसा। तेणें ते प्रवासी बसीक धडक दिली आनी थंय अपघातांनी सगळीं गंभीर जखमी जालीं। तातूंतले त्या चलयेक काल सांजचे राती बांबोळे हॉस्पिटलांत मरण आयलें। मजगती हो अपघात घडल्या उपरांत पिळये धारगोंदोळे हॉस्पिटल अवघे एक 2 किलोमिटराचेर आसतना एम्ब्युलन्स पावपाक सुमार 1.5 वरांचो उशीर जाल्ल्यान थंयच्या लोकांनी तिडक उक्तायले। त्या भायर ही घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत फोंडेचे दोतोर केतन भाटीकर तशेंच काँग्रेसीचे राजेश वेरेकर हांणी आपले स्वताचे रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिवन जखमी जे आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपाक मदत केली। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर। गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाडतूच आसा। फाटल्या एका सप्तकांत जाल्ल्या रस्ते अपघातांत 4 जाणांक मरण आयले, हातूंत एका 3 भुरग्याचोय आस्पाव आसा। फाटले कांय अपघात पळयले जाल्यार बेशिस्तपणान गाडी चलोवन जाल्ल्या अपघातांतूच ह्या 4 जाणांक जीव वगडावचो पडलो। राज्यात फाटले कांय दीस जाले परतून एकदा अपघातांचो आंकडो वाडला। मरण येवप्यांचोय आंकडो हुस्को करपा सारको आसा। दिवचल पैरा आयतारा 7 तारखेक 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक जीव वगडावचो पडिल्लो, जाल्यार हेर तिगांक गंभीर दुखापत जाल्ली। उपरांत सोमारा 8 तारखेक माशे काणकोणा कदंबा आनी कारी मदीं जाल्ल्या अपघातात दादल्याक जाग्यारूच मरण आयिल्ले, जाल्यार 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली। उपरांत काल बुधवारा 10 तारखेक उजगांव फोंड्या कार आनी प्रवाशी बसी मदीं जाल्ल्या अपघातात 6 म्हयन्याच्या चलयेक उपचारा वेळार जीएमसीत मरण आयलें, हातूंत 9 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली। तशेंच बुधवारा 10 तारखेक शिरसय महामार्गाचेर एका अनवळखी कार चलोवप्यान रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एका मनशाक फाटल्यांतल्यान हाडून गाडी मोखली, हातूंत ताकाय जीव वगडावचो पडलो। फाटल्या सप्तकांतल्या ह्या 4 अपघातात चालकांचे बेशिस्तीक लागून कोणाक ना कोणाक जीव वगडावचो पडला। ते भायर बस्तोडा हायवे वयल्या डिवायडराक कारीन धपको दिल्लो, हातूंत कार चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ली। तशेंच शेनवारा कुडचड्यार 2 मोटरसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातात 2 चलयांक गंभीर दुखापत जाल्ली। उपरांत चोर्ला घाटार जाल्ल्या बस अपघातात 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली। बुधवारा वास्कोच्या आयओसी जंक्शनाचेर टँकर आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ली। तशेंच हणजूण चिवर वाठारांत कार चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। अंसुली 70 जाल्लो स्फोट हो जिलेटिनाचोच म्हूण प्राथमीक तपासान दिसून आयला। सुमार 35 ते 50 किल जेलेटिनाचो सांठो आसुये म्हूण अदमास। बुधवारा एनएसजीच्या पथकान घडणूक थळार तपासणी केली। अंसुली 70 जाल्लो स्फोट हो जेलेटिनाचोच म्हूण प्राथमीक तपासात दिसून आयला। बुधवारा एनएसजीचे पथक घडणुके स्थळार येवन तपास करून गेले। फक्त एनएसजीचेच न्ही जाल्यार आयबी आनी हेर तपास यंत्रणा तपास कार्यात वांटेकार जाल्ले। जेलेटिनावर डिटोनेटर दवरिल्लो, लागींच इलेक्ट्रीक बोट आशिल्लो। पयलीं डिटोनेटर फुटलो आनी उपरांत जेलेटिन स्फोट जालो। आतां हे जेलेटिन खंयच्यान आयले हे देखून पुलीस तपास करतात। पुलिसा प्रमाण जेलेटिन कर्नाटकांतल्यान हाडला आसुये। अंसुळी बिरोंडा 70 हांगासर सोमारा जो भीषण स्फोट जाल्लो, ह्यो स्फोट जिलेटिने खातीरच जाल्लो आसा अशी वाळपय पुलिसांनी म्हायती दिलेली आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की सोमारा रातचे 8:30 वरांचेर अंसुळे बिरोंडा 70 हांगासर भीषण स्फोट जालो आनी ह्यो स्फोट इतलो व्हडलो आसलो की हेजो जो इम्पॅक्ट आसा तो 1 किलोमिटराच्या वयर जी घरां आसा तांकां जाल्लो आसा। तेंची मोठ्या प्रमाणात जी घरां आसा ती डॅमेज जालेली आसा।
त्याच बरोबर हेचो आवाज इतलो व्हडलो आसलो की एकूण 5 किलोमिटराच्या वयर ते लोकांक आयकपाक आयले। तशेंच एकदम भूकंप जाल्या सारकें जालें आनी हेतूर काही लोकांक सुद्दां इजा जालेली आसा। ह्या वेळार वाळपय पुलिसांक जेन्ना म्हायती कळ्ळी तेन्ना वाळपय पुलिसांनी तातडीन घटनास्थळी येवन परिसर आसा तो सील केलेलो आसा आनी बंदोबस्त दवरलेले आसा। थंय कोणाकच येवपाक सगळ्या लोकांक येवपाक बंदी घातलेली आसा। ह्या वेळार फॉरेन्सीक लॅबान येवन थंय वेगळे वेगळे नमुने घेवन आपलो रिपोर्ट तयार केल्लो आसा। तशेंच काल नॅशनल सेक्युरिटी गार्ड हेजे 12 जाणांची टीम येवन तेंच्यांनी सकाळच्यान सांज पर्यंत ते परिसराचे पाणी करून वेगळे वेगळे नमुने घेतलेले आसा आनी तशेंच तेजो जो रिपोर्ट आसा तो वाळपय पुलिसांक सादर केलाच, पूण एकंदरीत जो फायनल रिपोर्ट आसा तो येवपाक टायम जातलो अशी वाळपय पुलिसांनी म्हायती दिलेली आसा। मुजावर नासीर हुसेन जमादार आसा ह्यो एका वाळपय पुलिसांनी अटक केलेली आसा आनी तो सांगतालो की तेणी 25 जिलेटीन हाडलेली, पूण आतां एकंदरीत ह्या स्पोर्ट्सा वरसून अशें कळटालें की हे जिलेटीन नसून आनी कितें आसूं शकता, पूण आतां तपासा अंतर्गत पुलीस म्हणटा की हे जिलेटीनूच आसलेले आनी एकूण 35 ते 50 किलोच्या वयर हे जिलेटीन आसूं शकता आनी तेणी जे जिलेटीन हाडलेले ते 6 म्हयन्या पयलींच हाडलेले आनी कर्नाटकासून हाडलेले। तेजी चिरेखाणीचे वेवसाय आसा आनी चिरेखाणी सद्या बंद आसल्या कारणान तेणी ते स्टॉक हाडलेलो तो तेजे पंप हावजान दवरलेलो। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानात समिती आणि सातेरकर गट हांच्या मदीं जाल्ली तडजोड मान्य ना असो थाराव बेरेस्तारा भंडारी समाज आणि देवस्थानाचे महाजन हाणें खासा घेतिल्ल्या बसकेन घेतला। तशेंच महाशिवरात्री दिसा रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या पालखी वेळार जो वाद जाल्लो ताच्या आड केल्ली पुलीस कागाळ कशीच फाटी घेवप ना असोय थाराव ह्या वेळार जाला। प्रथा आनी परंपरे प्रमाण ज्या ज्या समाजाक धार्मीक विधीक मान आसा तो तांकां कायम उरतलो। रुद्रेश्वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचेच आसतले असोय थाराव बेरेस्तारच्या बसकेन जाला अशी माहिती रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचे सचिव सुभाष किनळेकार हाणें भंडारी समाजाच्या ह्या खासा बसके उपरांत दिली। आणि ह्या चर्चेत आयज अशी रिझोल्युशनां पास जाली की एक म्हणजे जे हे रुद्रेश्वर देवस्थान आहा हे रुद्रेश्वर देवस्थान विरोल्ली भंडारी समाजाचेच, दुसऱ्याक आनी कोणाकूच त्या देवस्थानाक अधिकार ना अशें एक रिझोल्युशन पास जालें। दुसरे जे कालचे जे मिनिट्स जाल्ले जे आमचो एडमिनिस्ट्रेटर डेप्युटी कलेक्टर बिचोले रमेश गांवकर यांच्यानी मिटींग कॉल करून जे दोनूय ग्रुपाक जे आमकां रुद्रेश्वर एडॉप्ट कमिटीकूय आनी जे सातेरी देवस्थान सातेरी कमिटी जी वयल्यार वयच्या तेंचे जे कमिटी आसले तांकां मेळोन जी मिनिट्स जाले चर्चा जाली आनी मिनिट्स तयार केल्ले ते आयज ह्या मिटिंगेक आमचे सगळे जे ज्ञाती बांधव आहा तेंच्यांनी ते भायर उडयल्लेले आसा, अमान्य केल्ले आसा। तिसरो ज्या दिसा 7 तारखेक जो आमची महाशिवरात्रेची मासीक पालखी म्हयन्याची आसता ते पालखेक जो कितें विघ्न हाडलो जे कितें घडलें थंयसर ते आमी जी देवस्थान कमिटीन जी क्रिमिनल केस फायल केल्ली आसा ती क्रिमिनल केस फायल केल्या ती आमी अशीच माघार घेवचे ना आनी तांकां परत एविडन्स आनीक दिवन ही जी क्रिमिनल सेक्शनां जी आसा ती तांकां आमी एविडन्स दिवन ते काम करतले पुलीस स्टेशनाक। हे जे महाजन लिस्ट आहा ते पूर्ण गोंयचे जे आमचे भंडारी नेती बांधव आहा तेंचे टोटल एनरोल करचे आनी स्मूथ फंक्शनींग जावच्या लागून जी महाजन लिस्ट जावन मागीर जे इलेक्शन जातले त्या इलेक्शनान ती कमिटी डिक्लेअर जातकूच ही एडॉप्ट जी कमिटी आहा रुद्रेश्वर देवस्थानाची ती वचोन वयतली आनी न्यू कमिटी आहा ताका चार्ज दितलो। जे वांगडी आहा केळबायकार जोगेशकार आनी सातेरकार हे जे सायबीण घेवन येतात जावं आनी कितें तो तांकां तेंचो मान मेळटलो शिवरात्रीक महाशिवरात्रीक। त्या खातीर हो मातसो तेंच्या सातेरकारांचें नांव घेवंक ना
त्या खातीर हांव दिलगिरी व्यक्त करता आनी ते सातेरकार केळबागाक जोगतकारांक सातेरकार तांकां जो कितें मान आसा थंयसर तो तांकां मेळटलो. कळंगुटे एका पुलिसाक मारबोळ्यो आनी ताच्या इश्टांक धमकावपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन एलरिच फर्नांडीस आनी जॉविट कुतिनो हांकां अटक केल्या, जाल्यार दोग दुबावीत फरार आसात. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा राती कळंगूट वाठारांत 2 गटां मदीं कोफुसांव जाल्ले. उपरांत कांय तरणाट्यांनी एका पुलिसाक शेपलावन काडिल्लो. कार लागपाच्या प्रकारा वयल्यान हो बोवाळ जाल्लो खंय. दोनूय कार चालकां मदीं वादावादी जावन हें प्रकरण आनीक वाडलें. स्कॉडा चलोवप्यान फोन करून आपल्या इश्टांक आपयले आनी बोलेनो कारींतल्या पुलिसाक बडयलो आनी ताच्या इश्टांक धमकी दिवन थंयच्यान पळ काडलो. ह्या प्रकरणा वयल्यान म्हापशा पुलिसांनी 4 जाणांचेर गुन्यांव नोंद करून 2 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार 2 दुबावीत अजूनय फरार आसात. फुडलो तपास सुरू आसा. काय ना, आमी अलंकारा कडल्यान वयताले, सकयल वयताली, एक गाडी येताली वयल्यान, आमी सकयल वयताले. सो ती गाडी फास्ट येता म्हणून आमी अशी भितून काडटा ती गाडी लागतलेली आमची. सो आमी फुडें गेले आनी विचारपाक तेका कितें जालें काय म्हणून. सो फुडें ओवरटेक करतना तेका तिची गाडी आमच्या गाडयेक लागली म्हणून आमी फुडें रावले. सो रावले आनी तो देंवलो आनी विचारलें तेका कितें जालें, फास्ट कित्याक वयता कोण, इतलें विचारलें तेका. विचारना फुडें भायर म्हणपाक तो म्हणपालो तूं आपल्याक कोण विचार, तें गाडयो सवंक लागलो. म्हणजे तेच्या उपरांत हेणी विचारलें तुका, तेणी गाडयो सावता म्हटलें म्हणून पुलिसांक आपयता म्हटलें म्हणून तिणें म्हटलें गाडयो सवले परत. गाडयो सवना फुडें हेणी तेजेर काडलें थापाड मारली पयलीं. तो देंवलो. तेच्या उपरांत पुलिसांक फोन मारलो, आमी रावंक ना. मागीर तेणी दिसता कोणाक तेंच्या भुरग्यांक फोन मारलो. ते 10-15 जाण येयले तेंच्या वांगडा. मागीर तेंच्या वांगडा एक तो रिपोर्टर येयलो, तो कॅमेरा घेवन तोय येयलो. पयलीं व्हिडियो काडूंक जाय, पयलीं येयले सगळे जाण तेका मारलो आनी तेच्या उपरांत मागीर व्हिडियो काडले तेंच्यांनी. तेच्या उपरांत मागीर मारून मागीर ते सगळे रावले. सगळे सगळ्यांचो व्हिडियो काडलो आमचो. गाडयेन बिडयेन सोदले. मागीर सोरो हाडलो. आमच्या गाडयेन पिवंक ना आमी. सोरो लेगीत काय नासलो, कोणी हाडून दवरलो खबर ना सोरो. तेच्या उपरांत आमी थंयच्यान ते धांवले, पुलीस येता म्हटलें म्हणून ते धांवले थंयच्यान. तेच्या उपरांत मागीर PCR येयली आनी मागीर तेच्या उपरांत तेंच्या फाटसून गेले ते. मागीर थंयच्यान आमी सोमते भायर पुलीस स्टेशनार येयले. पयलीं कोण मारपाक तेंच्यानीच सुरवात. आमी रावल्ले थंय, तेंचे भुरगे येयले ते मारपाक चालू केले. आनी जे खबर ना साहेब, आमचे काय नसलो. सर आमी वयताले घरा त्या टायमार. तेंच्या गाडयेन सोरो नासलो ना. सकाळी ड्युटी वचोंक जाल्यार आमी घरा वयताले तेन्ना लेट जाल्लो म्हणून. तेय वास्कोचे दिल्ले भुरगे, तेंकां वचोंक जाल्लो पयस सोडा आमी घरा वयताले. तुमकां दिसता की सोरो पिवंक ना. ओके. आनी मागीर तेच्या उपरांत ते मागीर धांवले ते भुरगे सगळे. पुलीस येता म्हणून धांवले. मागीर तेच्या उपरांत सगळे पुलीस वचून तेंकां मागीर फाटसून धरलो तेंकां. काल म्हापसा हांगासर एक असॉल्ट केस रजिस्टर जाल्ली आसा. म्हापसा कलागुटकार नर्सिंग होम ह्या भागान काल एक PCचेर असॉल्ट केस म्हापसा पुलिसांनी रजिस्टर केली. ह्याची अपडेट अशा तरेन आसा की काल रातचे 1 ते 1.5 वरांचेर बलेनो कार आनी स्कॉडा कार हांच्या मदीं टक्कर जाली. जेन्ना ते कलागुट नर्सिंग होमा कडेन पावले तेन्ना खंय तरी ह्या दोगा ड्रायव्हरां मदीं वाद निर्माण जालो. ह्या वादेचो खंय तरी हातापायीचेर पावले आनी ह्या वादांत जो स्कॉडा गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो तेणी आपल्या आडी साथीदारांक फोन करून आपयले. ह्या सगळ्याचेर एकामेकाचेर हातापायी जाल्ल्या कारणान म्हापसा पुलिसांनी थेट त्या जाग्याचेर भेट दिली. जेन्ना म्हापसा पुलीस थळाव्या जाग्याचेर पावले, स्कॉडा गाडयेचे ड्रायव्हर त्याच बरोबर तेजे जे वांगडी आशिल्ले तेंच्यांनी त्या जाग्या वयलो पळ काडलो. तांकां शोधाशोध करीत तेंचो पाठलाग करीत खंय तरी म्हापसा पुलीस बिचोले ह्या वाठारांत पावले आनी तेंच्यांनी थेट बिचोलच्या पुलिसांक कॉन्टेक्ट करून बिचोलच्या सायडीचे जे बिचोलचे स्टाफ आशिल्ले पुलीस स्टाफ तेंच्यांनी 3 गाडयो तांकां सोदपा खातीर धाडली. अखेर खंय तरी 5 गाडयो ह्या स्कॉडा गाडयेक तशेंच ते वांगडी जे अक्यूज आसा तांकां सोदपा खातीर आल्दोना उस्कर ह्या भागांत पावतकच तांकां ट्रॅप केलें आनी जी गाडी आसा ती म्हापसा पुलीस स्टेशनान अटॅच करून 4 जाणांचेर FIR रजिस्टर करून 2 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. त्याच नंतर त्या 2 जाणांची मेडिकल टेस्ट करून तांकां परत पुलीस स्टेशनारूय हाडलेले आसा. ह्या सगळ्यांचेर जी दोगांय फरार आसात, जे 2 जाणां आसलेले ह्या 4 नांवां मदली तेंचो सोदाशोध म्हापसा पुलीस करीत आसा. पेडण्याची उदरगत म्हजेच खातीर जाल्या देखूनच लोकांनी म्हाका थंय 4 फावटी संद दिली. डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हाका तेंको दिला. हांव तांकां सोडून कसोच वयचो ना. पक्षान सांगल्यार पेडण्यां लेगीत श्रीपाद भाऊंचो प्रचार करपाक हांव तयार आसतलो, अशी विधानां आदलो मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी केला. कारण हांव BJP सारको
थंय आमचे कितें आसा न्ही, थंय म्हाजे पर्सनलच वोट आहात. BJP जालें दुसरें, पण पर्सनल आनी वोट आहा आमचो. म्हणजे लोक मानपी आहा, लोक अजून पासून इच्छा दाखयतात, लोक अजून पासून म्हाका फोन करतात, बाबू तूं जाव आमकां, तुजी गरज आहा आमकां. कारण पेडण्या भितर जें काम केलां तें हांवें केलां. बाबू आसगांवकार लोकांच्या आदाराचेर. पेडणे मतदारसंघ कसो आसलो, जंय उदक येवन आसलेलें, लायट येवन आसलेली, दुसरे रस्ते येवन आसलेले, हॉट मिक्स म्हणटा ते पळोवंकूच नासलेले थंय. ह्या रितीन हांवें थंय विकास हाडलो, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले. 21 पंचायतीन 2-2 ब्रिज बांदल्यो, तिळारी प्रोजेक्ट हाडलो, चांदेल प्रोजेक्ट हाडलो. उदकच नसलेलें, खारें उदक येवन पाणी पेड्या जाताल्यो. हर एक घरान नळ पावयलो, हर एक घरान संडास पावयले. ह्या रितीन म्हाजें काम आहा थंय. आनी पर्सनल वोट आहा, हर घर अशें आहा की थंय आमी काम करत आयिल्ले आहात. अशे रितीन लोकांचे हें आसा. म्हणून हांवें 4 फावटी इलेक्शन केलें, 4 फावटी निवडून आयलो. हे पर्सनल वोटाचे. हांव वयता थंय पार्टीचो कॅन्डिडेट जाता सारको, आनी ती पार्टीचो आमदार म्हणून मेळटा. हे फावटी आमी MGचे दोगूय आयले, पण प्रमोद सावंताचे हात घट करपाक आमी 2 जाणां पार्टी सोडल्यात. प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर, ताणें म्हाका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. ताका हांव सोडचें न्ही. ज्या मनशान म्हाका काम केलां पळय आनी ज्या मनशान म्हाका आदार दिला त्या मनशाक हांव सोडचें न्ही. तेजे बरोबर हांव आसा. मागीर त्या लोकांनी म्हाका कितेंय करूं, म्हाका परवा ना तेजी. पण आमी एक प्रिंसिपलाचे मनीस, सकयले समाजाचे मनीस, आमी लोकां खातीर वावरपी. आज मुस्लीम समाज हो पर्सनल वोट म्हाजो आहा, पर्सनल वोट. हो BJPचो वोट न्ही, बाबू आसगांवकारालो जो आसा तो म्हाका मानता तो, आनी हांवें सांगल्यार ते वोट करपी अशे लोक आहा. जशे दिगंबर कामतीक आहा मुस्लीम लोक, तो ताणें सांगितालो वोट मारपी, तशें तो आमचो 70चो बाब आहा तेजे लोक आहात मुस्लीम. म्हणजे ते सांगल्यार ह्या पार्टीचे वोट न्ही, हे आमचे वोट जे आमी सांगता का. म्हणून कमीच कमी जे सालसेती एरियान कमीच कमी 6,000 तरी वोट हांव काडूं शकता. हांव चड हें घेयना तुजी मेजरमेंट. 6,000 वोट हो पर्सनल वोट म्हाजो हो पार्टीक हांव दिवं शकता. पार्टीन म्हाका सांगलें बाबू हांव काम कर, पेडणे म्हाका काम कर, हांव वयतलो. पण म्हाका इनवॉल्व करपाक जाय सारको. म्हाका खंयच्या आमदाराक दुखून म्हाका खंयचें काम करपाचें ना. आमची एक ताकद आहा, आमची एक संस्था आहा, आमची एक काम करपाची एक हें आहा, तुगेलें स्टेज आहा, थंय आमी वचूं शकतात. आमच्या लोकांक मुखार हाडटले. काणकोणच्या पैंगीण वाठारांत एका खाजगी खाजन जमनीचेर उदरगतीच्या नांवान मँग्रोव्स कातरून कोणे तरी मातयेची भर घालून रस्तो तयार केला. काणकोणचो मामलेदार जितेंद्र बुगडीन ह्या प्रकाराची दखल घेवन पळोवणी केल्ली. ह्या प्रकरणाचो सविस्तर अहवाल तयार करून संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक धाडून दितले अशें जितेंद्र बुगडीन सांगले. तलाठी कडल्यान कॉल येयलो की हांगासर लँड फिलिंग चालू आसा म्हणून. इनिशियली ताका सांगलें की सपोज जर चालू आसा जाल्यार ताका सांग बंद करूंक लाय म्हणून. मेजर कितें आहा जाल्यार म्हाका सांग, मागीर हांव येता अशें म्हणून सांगलेलें हांवें. बट देन दीस पीपल वर नॉट लिसनींग. सो त्या खातीर मागीर परत तेणी जेन्ना कॉल केलो तेन्ना हांव हांगा येवन पळयत जाल्यार आमची ही खाजन लँड हांगा कांय करूंक मेळना लँड फिलिंग. सो हांगा ऑलरेडी सगळे कडेन डेवलप करपाचें काम अशें दिसता म्हाका. तो जो कोण काम करतालो तो म्हणटा स्टॅबिलिटी खातीर काम करता म्हणून. स्टॅबिलिटी जर पळोवंक वचत, स्टॅबिलिटी ह्या प्रकारे करिनात. आनी लो लायंग हे उदक जे ते सायडींतल्यान हे सायडीन येता तो फोर्स जर पळोवंक वचत, पैंगीणच्या सायडीच्यान येता तें उदक, तो जर फोर्स पळोवंक वचत जाल्यार हें स्टॅबिलिटीचेर काम करता अशें म्हाका तरी दिसना. आनी ह्या सरावंडींग पळयत जाल्यार मँग्रोव ट्रीज जे आसा ती सुद्दां कट केल्ली आसा. तेजी झाडां ह्या सायडीन उडयल्ली आसा प्लस त्या सायडीन उडयल्ली आसा कट करून. आनी ह्या हेच्या वयल्यान दिसता लँड फिलिंग चालू आसा आनी हांगा डेवलपमेंट कितें कितें करता. वी वील फायल चॅकलिस्ट एंड वी वील सेंड इट अक्रॉस टू. कोण हें करता तें कळ्ळें तुमकां आतां? बोर्ड थंय एक मारलेलो आसा, तेंगसे म्हणून कोण आसा, आतां अनिल तेंगसे काय कितें म्हाका खबर ना, पण एक तेंगसे म्हणून कोण आसा हू हॅज गिवन इट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट टू समवन टू डेवलप. सो त्या प्रमाणे तेंचें चालू आसा. म्हणजे आतां कितें मशिनरी बी कितें मेळ्ळी तुमकां हांगा? मशिनरी मेळोंक ना, पण जे मॅन्युअली जे काम करताले तेंचे फावडे बी कितें आसा ते आमी घेवपाक लायले, कन्फिस्केट करूंक लायले. सध्या मँग्रोव्ज मारप म्हणल्यार मोठे क्रायम जाता अशें वेळाचेर तुमगेले मँग्रोव्ज मारले म्हणून तुमी ताचेर कितें एक्शन घेतले काय कितें? वील सेंड अ रिपोर्ट टू हायर अप्स, इवन TCP किंवा CRZकूय धाडूंक जाय जाल्यार ते बी थ्रू डेप्युटी कलेक्टर धाडटले. सो चॅकलिस्ट वील बी फायल अगेन्स्ट देम एंड इट वील बी सेंड अक्रॉस.
पेडणे बाजारपेठ वाठारांतल्यान उत्तर गोंयचो आरजीचो उमेदवार मनोज परबान आपल्या प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आरजीचे हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। लोक सध्या भाजपाक आनी काँग्रेसीक लागून लोक बेजारिल्ले आसा अशें म्हणीत आरजी सुप्रिमो मनोज परबान भाजपाक आनी काँग्रेसीक उजरावन काडले। वोटिंग करपाक आनी लोक विटलेले आहा बीजेपीक आनी काँग्रेसीक आनी नॉर्थ गोवान तर तुमी पळयला जे रितीचे कॅन्डिडेट जे दवरला जेंच्यांनी आतां रेस्ट घेवपाचो टायम आसा आनी युवा पिढी कडेन नेतृत्व दिवपाचो जो टायम आसा हे खुर्च्यांची तांकां लालसा इतली जाल्ली आशा जाल्ली आहा की ती खुर्ची सोडपाक ते रेडी ना। इतले आतां जाणटेपण जाले तरी ते सोडपाक रेडी ना आनी ते एवरी टायम म्हाजे लास्ट टायम तुजे लास्ट टायम हे लास्ट टायम करून 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 आतां 25 वर्सां काडली आनी थोडे आतां जिते जाले 25 वर्सांनी जिते जाले। अशी परिस्थिती आयज आमच्या गोंयची जाल्ली आनी ह्या दोनाय पार्ट्यांची जाल्लेली आहे जेंच्या कडेन आपले कॅडरांतले नेतृत्व ना। आयज जर आमी बीजेपी सुद्दां जर पळयत साऊथ गोवा जाल्यार बीजेपीन आयज कॅन्डिडेट दिला ती पल्लवी डेम्पोजी केन्नाच बीजेपी खातीर काम करूंक ना। म्हणजे काम करणारे कार्यकर्त्यांक थंय दवरला, लिडरांक थंय दवरले आनी एक कॅन्डिडेट इम्पोर्ट केलो जस्ट बिकॉज ऑफ फंडींग घेवन। आनी आयज तुमी आयकता सगळी कडेन की परिस्थिती कितें आहा, हात दिल्या उपरांत सॅनिटायझर यूज करता अशी परिस्थिती लोकांची जाल्ली आहा। अशी सामान्य मनशाची परिस्थिती आयज तेंच्यांनी केल्लेली आहा। आनी दुसरे सायडीन काँग्रेसीनूय कॅन्डिडेट दिला जो 2 वर्सां पयलीं काँग्रेसीन भितर येयला, तेतूनय जे काँग्रेसचे इतली वर्सां काम करणारे जे कार्यकर्ते आसले जे लिडर आसले तांकां सायडीक दवरून ही सगळी सेटिंगां ही फिक्सिंग बीजेपी वांगडा जाल्ली आहा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या मुसलमान भावांक ईदाची परबी भेटयल्या। ईदा निमतान मुख्यमंत्र्यान सांखळेचे नगरसेवक रियाज खान हांच्या घराक भेट दिली। गोंय हे एकचाराचें प्रतीक, गोंयांत सगळे धर्म एक आसा। आमी एकामेकांच्या सण परबांच्या निमतान एकामेकांगेर वतात, एकामेकांक परबी भेटयतात आनी एकचारान रावतात अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। आज ईद म्हणजे सगळ्या मुस्लीम भाव आनी भयणीक सगळ्यांक ईदाच्यो खूब खूब शुभेच्छा। गोंय हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी ते सर्व धर्म समभावतेचें प्रतीक आसा। युनिफॉर्म सिवील कोड फॉलो करता आसतना गोंयच्या लिबरेशन पासून आयज पर्यंत सदोदीत गोंयांत हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे एकचारान राविल्ले आसा आनी म्हणूनच तर गोंयांतले सगळे लोक क्रिश्चन हिंदूंच्या सणाक वयता, हिंदू मुस्लिमांच्या सणाक वता, मुस्लीम हिंदूगे चवथीक आनी दिवाळीक सुद्दां वता। हो एकचार तुमकां बाकीच्या तरी राज्यांनी अशा पद्दतीन पळोवपाक मेळचो ना अशें म्हाका दिसता, कारण गोंय हे एकतेचें प्रतीक आसा। केन्नाच गोंयांत खंयच्याच धर्माच्या प्रती झगडी जाल्ली आयज पर्यंत आमी पळोवंक ना आनी तोच एकचार तसोच उरचो। सगळ्या जाणांनी युनिफॉर्म आमी जे म्हणटा की एके कडेन रावचें हाच्याच खातीर सदोदीत परत एकदां हांव ईदाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता। अशाच पद्दतीत सदोदीत सगळ्यांनी सगळ्या धर्मियांनी एकमेकाच्या सणा उत्सवात जर सहभागी जायत जाल्यारूच तेजो एक आनिकूय बीन आमी जे म्हणटा की भावबंदकी वाडपाक शकता, त्याच पद्दतीची वाडची। परत एकदां हांव ईदाच्या निमित्तान म्हज्या समेस्त गोंयभरच्या सगळ्या मुस्लीम भाव भयणीक ईदाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।